आज आम्ही गोवा फॉरवर्ड पार्टीची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह घेतली. गेली स्टेट एक्झिक्युटिव्ह 18 मे, एक 2.5 महिने पयलीं. आता 2.5 महिने पयलीं आमी कितें डिसिजनां घेतली ते 2.5 महिने पयलीं आमी तुमकां सांगिल्ली. आता ताजेर आमचो प्रोग्रेस कितें जालो, आमी खंय पावला हाजो आमी नियाळ घेतलो. ह्या 2.5 म्हयन्यांनी आमच्या देशान जंतर मंतराचेर जेन झी भायर आयले आनी तांणी एक निर्णायक जैत सरकाराचे कॅरलेसनेसाचेर घेतलें. हें जैत आमकां दाखोवन दिता, सगळ्या राजकारण्यांक आनी सगळ्या राजकीय पक्षांक दाखोवन दिता की एक समाजाचो घटक जेन्ना आमी इग्नोर करतात तेन्ना तो एक्सप्लोड जाता, तो रस्त्यार येवन न्याय मागूंक लागता आनी धर निर्भयपणान ताणें आपलो लढो चलयलो. जेन झीक चे इश्यूचेर आमी उलयले. सत्य परिस्थिती अशी आहा की आमी जेन झीन पडटा आमी जेन झीक केन्ना कॉक्रोचूय म्हणलें ना, वो तांकां टर्मायटूय म्हणलें ना. आमी मानतात की जेन झी म्हणटा ती तशी पळोवंक गेली जाल्यार ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वोटींग पॉप्युलेशन आहा. कमीतले कमी 40 ते 45% वोटींग पॉप्युलेशन जेन झीचे आसा. लोकांचे मदीं वचून एक यात्रा करून ती सगळ्या तालुक्यांनी सगळे मतदारसंघांनी वचून थंय रावन बेगींतल्या बेगीन सुरवात करपाची गरज आहा. ही यात्रा सुरवात करतले. ही यात्रा पेडणेच्यान काणकोण आसूंक शकता, पेडणेच्यान सुरवात जावंक शकता, वो एक खंयच्या डिस्ट्रिक्टांतल्यान जर स्पेसिफिकली आमकां रिक्वेस्ट आयली जाल्यार ताजेरूय आमी विचार करूंक शकता. हे आमी एक आठवड्या नंतर ताजेर आमी डिसिजन घेतलें. पूण यात्रा आसतना आमी थंयचे सगळे इश्यूज, सगळे हे बेसीक घटक म्हळ्यार जनरल, ST, बायलो, जेन झी आनी मायनॉरिटी हांचे इश्यूज समजून आमी गोंयचे मूळ गोंयकार म्हळ्यार शेड्युल्ड ट्रायब कम्युनिटी जी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता, ज्याचे खातीर उठा हो लढो चलोवंक सोदता, तांकां पूर्णपणान आमी तांकां सपोर्ट करतले. तांणी जे कॉल दिला की आमी 12 तारखेक 13 तारखेक चलो पणजी म्हणून करता, थंय आमच्या पक्षाचोय तांकां पूर्णपणान जाता ते भशेन आदार आसतलो. आमकांय दिसता की मूळ गोंयकारांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपा खातीर हक्क आसा. पक्षांनी रुलींग पार्टीनी तांकां उतर दिल्लें आहा. आतां तें उतर नेगार कित्याक वता तें कळना. उदरते वता जाल्यार तांकां धडो शिकोवचो पडटलो आनी आमी उठाक सपोर्ट करपाक आमी आसतले.